नॉट अ गुड प्रेसिडन्स. हें तांकां शॉर्टकट आनी कार्ट ब्लांच म्हळ्यार सारको ओपन चॅक मेळ्ळो, ओपन रस्तो मेळिल्लो असो मेळप न्ही. आनी ताजे खातीर जें कितें ऑल्टरनेट करूं येता तें सजेस्ट करप आमचें कर्तव्य जाता आनी तें आमी केलां. कित्याक हांव 2013 आमदार आशिल्लो आनी अशेंच सिच्युएशन विदेशान म्हटल्यार तुमी सेटिंग करपाक भितर रावल्ले म्हटल्यार ते एलिगेशन हें केलां तुमचेर. तो 2013 नाशिल्लो. सो सेटिंगां कशी करता ती म्हाका खबर ना. सेटिंगां ताका खबर आसतली, पूण 2013 हें सिच्युएशन जाल्लें म्हणून ताका खबर आशिल्लें जाल्यार तोय हें सायड करपाचो. कायद्यान कशें आसता, हें एसेंब्ली म्हळ्यार कितें, इट्स लायक अ क्वाजी ज्युडिशियल बॉडी. उलयतना तुका पयलो प्रेसिडन्स केन्ना जर आसा जाल्यार तो तुवें सायड करपाक जाय. तें जर तुका खबर ना आनी कोणाच्या खबर काडून घेवंक जाय. हांव तेन्ना आशिल्लो आनी अशें जाल्लें म्हणून म्हाका याद करून घेवप सभाघराचें म्हाजें कर्तव्य. तातूंत सेटिंग कशें जाता. तुम्ही आता बॉयकॉट केला त्यांच्या हांवें सांगता हांवूय बॉयकॉट करता, हांवूय तांचे प्रोटेस्टान भायर सरता. तूं जर वोट ऑन अकावंट घेता जाल्यार हांव रावता. वोट ऑन अकावंट जर तो घेतालो जाल्यार हांव रावपाचो भितर. कित्याक वोट ऑन अकावंट म्हळ्यार कितें, 4 म्हयन्या खातीरूच ताका परमिशन पयशे भरपाक, मागीर ताणें परत येवपाक जाय. आतां हांगा कितें जालां, तो वर्सा खातीर परमिशन घेता, 79% डिमांड्स पास जाता विदावट डिस्कशन. सो ताका आनी कांय, ताका आमी अकावंटेबिलिटी दवरना. एक अकावंटेबल गव्हर्नन्स इज इम्पॉर्टंट, रिक्वायर्ड फॉर डेमोक्रेसी. एका टायमार भायर येवपाक जाय ना ते येवपाक जाय ते म्हाका म्हजे खातीर ते डिसायड करूंक शकना. जे लोकांक पयलीं नॉलेज ना, जांकां पयलीं पार्लिमेंटरी प्रोसिजर खबर ना, ते म्हाका आनी कितें शिकयतले केन्ना भायर सरता. 6 जाणांक नॉलेज ना म्हणटा तुमी आतां हांकां. नॉलेज न्ही, 6 जाणांक जर नॉलेज आशिल्ली जाल्यार वोट ऑन अकावंट सजेस्ट करपाचें न्ही. कार्लोस पेरेरा सिनियर काउन्सिल, तो लॉयर, ताका विचारा म्हणटा कितें पोजिशन. विजय बाब, सगळे जे एक्झॅक्ट लिगल पोजिशन तुम्ही सगळे जे डिसिजन घेता पळय ते तुम्ही कलेक्टिव्ह घेता न्ही. डिसिजन कोणाकूच प्रोटेस्ट करपाचे जावं हे करपाक काय करनाशिल्ले तुमी. आयच्या दिसाचे हे दनपारची आफ्टर दीस सिच्युएशन इज प्रॉब्लम कोणेच जावं ते सोड. हांवें इतले दीस आतां उलयता हांव आसां ना. 4 तारखेक तुमकां हांवें प्रेस कॉन्फरन्सांत सांगिल्लें की हें हावस कट शॉट जावंक शकता म्हणून. म्हाका सदांच तें सांगिल्लें आहा, युरी पसून सांगिल्लें की अशें जावंकूच शकता म्हणून. जालें म्हणजे विजय बाब, हें कर्टेल करपाचें सेशन अशें महाराष्ट्राकूय इलेक्शन चालू आसा. महाराष्ट्रांत डिस्ट्रिक्ट खूब आसा. गोंयांत डिस्ट्रिक्ट टॅक्निकली 2 आतां एडमिनिस्ट्रेटिव्हली 3 जाले. टॅक्निकली 2 डिस्ट्रिक्ट म्हळ्यार अर्द गोंयांत कोड ऑफ कंडक्ट लागता. आनी ते गोंय जे भागांतल्यान हांव निवडून येता लोकप्रतिनिधी, त्या भागांतले खंयचेच इशू हांव जर लोकल इशू काडटा जाल्यार ते म्हाका सांगूंक शकता हो कोड ऑफ कंडक्ट तुका आमी उत्तर दिना. पूण सरकाराक खबर नाशिल्लें कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो. तें हांव उलयतां मरे, तूं उलयता तेंच हांव उलयतां न्ही. हांवें 2004 मार्च ह्या वर्सा सेशन्स जालां सुरवात 6 तारखेक 4 मार्चाक हांवें प्रेसाक सांगलां मरे अशें जावपाचें हांव. मागीर आज कारण कितें सांगलां ताणें कर्टेल करपाचें. ताणें म्हण सेम कारण जे हांवें प्रेस कॉन्फरन्सांत सांगिल्लें आमी कितें करूं. इलेक्शन कमिशनान डिक्लेअर केलें. पण विजय बाब, जे बजेट कितें पास केला ते कायद्यान सारकें आसा. इतलें पास केला कायद्यान सारकें म्हणजे आमचे हाऊस रुल्स अशे आहा की वी कॅन सस्पेंड द रूल्स एंड पास द बजेट. इफ यू वॉन्ट दॅट इज द वे दे हॅव पास्ड इट. सो दे हॅव सस्पेंडेड द रूल्स एंड दे हॅव पास्ड द बजेट. आतां कायद्यान तें सारकें जाता, पूण अशें कनेक्ट करता कन्वेन्शन आसा. कायद्याक कशें आसता, एक इज द स्पिरीट ऑफ द लॉ आनी दुसरें इज द लेटर ऑफ द लॉ स्टेट्स that you can suspend the rule and pass the budget. Spirit of the law states what? That you have to pass the budget with discussions on demands. Those discussions on demands will not happen. So that is where our protest. हें सेशन परत मागीर घेतलें बीन अशें कंटिन्यू. म्हणून हांव म्हणटा न्ही, वोट ऑन अकावंट तुमकां समजूंक ना. आतां तुमकां समजोवपा खातीर